बाबा भयणीनो, म्हज्या मनान ह्या वेळार एका कुड्ड्या भुरग्याचो उगडास जाता. अ ब्लायंड बॉय. तो जल्मतना कुड्डो नासलो, पूण 5-6 वर्सांचे पिरायेर पावलो तो मात कुड्डो जालो, सारको कुड्डो जालो. गरीब भुरगो, गरीब आवयचो पूत, आनी आपूण कुड्डो जालो म्हणटच कांयच करूंक जायनासलें. तो सद्दां सकाळीं उठटालो खंय आपली आवय च्या पाणी दिता ती घेतालो आनी आपल्या सुकुल्ल्या घराच्या पावंड्याचेर बसतालो. He would sit in front of his little house on the steps by the roadside. आनी ताच्या उजव्यार भीक मागपाचें कांय दोन आसलेलीं आनी ताचे फाटल्यान एक टोकटो आसलेलो खंय. आनी त्या टोकट्यार ताणें बरयल्लें, आय एम ब्लायंड, प्लीज हेल्प. हांव कुड्डो, म्हाका मजत करा. दीस पडटो तो सकाळीं फुडें च्या पियेल्या उपरांत थंय बसतालो. लोक त्या वतान वेतालो, त्या भुरग्याक पळयतालो. तो पोस्टर, तो सायन वाचतालो, बोल्सानांत घालून कितें ताच्या आयदनान, भीक मागपाच्या आयदनान वयतालो. एक दीस त्या वतान खंय एकटोच नाटो वेतालो. पयलींच फावट त्या वतान पावलो. ताणें त्या भुरग्याक पळयलो, तो तोकटो वाचलो, आपल्या बोल्सानांत घालो खंय आनी थोडे. He took out a few coins and dropped in that vessel, begging vessel. पूण फुडें वयतोच तो चिंतूंक पडलो खंय, हो भुरगो कुड्डो, हांव कुड्डो न्हय. हांवें फकत ताका 2 पयशे घालून जस्ट बाय गिवींग सम कॉयन्स इतलें पुरोना. म्हज्या नानीक ताचे खातीर कितेंय करूं येता. आय कॅन डू समथींग मोर. ही इज ब्लायंड, आय एम नॉट ब्लायंड. देवान म्हाका दिश्ट दिल्या. पोत्तून आयलो खंय, तसो तो तोकटो पोस्टर उबारलो, पोत्तिलो आनी आनी कितें ताचेर बरयलें. Because he was also had a good handwriting. He wrote something else and kept that post and went. त्या उपरांत जो लोक थंय वेतालो त्या भुरग्याक पळोवन, तो तोकटो पळोवन अदीकूच उदारपणान त्या भुरग्याक मजत करतालो. ताचें आयदन भरून ओंत्तालें. आनी 2 फारच्या वेळार जो तो नेट्यार तो पोस्टर पोत्तून दुसरें कितें बरयलेलें तो पोत्तून आयलो खंय. पयस रावन पळयलें. हांवें ताचो पोस्टर बदलला, ताचो कितें तरी परिणाम जाला काय. Has my changing of poster had any influence on the passers-by? पयस रावन तें ताचें आयदन भरून ओंत्ता तें पळोवन तो खुशाल जालो. He was happy that his begging vessel was overflowing with money. तो लागीं आयलो आनी तो येता येता ताणें ताच्या पावलांचो आवाज आयकलो. This boy, blind boy, recognized the sound of his footsteps and he asked him, म्हजो पोस्टर बदललाय तो तुवें बदललाय? ताणें सांगलें खंय वय, हांवें बदलला. आनी कितें बरयलाय तुवें ताचेर? वॉट हॅव यू रिटन ऑन दॅट? ताणें सांगलें खंय, आय रोट द सेम ट्रूथ वॉट वॉज देर बट आय रोट डिफरंटली. त्या भुरग्यान ताका विचारलें, कितें बरयलाय तें सांग. ताणें थंयसर बरयल्लें, टुडे इज अ ब्युटिफूल डे बट आय कॅनॉट सी इट. आयचो दीस सोबीत सुंदर पूण म्हज्यान तो पळोवंक जायना. टुडे इज अ ब्युटिफूल डे बट आय कॅनॉट सी इट. इश्टानो, दोनूय पोस्टरांनी एक सोत आसलेलें की तो भुरगो कुड्डो, दॅट बॉय इज ब्लायंड. पूण दुसऱ्या पोस्टरान आनी एक सोत आसलेलें, तो भुरगो कुड्डो पूण आमी ह्या रस्त्या वयल्यान यात्रा करता तें कुड्डे न्हय. आमकां देवान दोळे दिल्यात, आमच्यान जाय तें बरें करूं येता. This little story tells us that we have so many reasons to be grateful to God.